10 जाणांक जर आमी सांगूंक शकतले आनी ते जण 10 जाण आनीक 10 जाणांक सांगूंक शकतले जाल्यारच ही चळवळ आमची यशस्वी जातली, सक्सेस जातलो. काणकोणांत आमची खूब प्रॉब्लेमां आसा, हांव जाणा. हांवें स्पोर्ट्स खात्यानूय काम केल्लें आसा. आज जो MLA आसा तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणून आसा. ताजी पद्दत काम करपाची ती म्हाकाय खबर आसा. हांगा फक्त उलोवपाची भाशणां, डेव्हलपमेंट म्हणपाची भाशणां आमी हें करूंक घेवंक ना. आम आदमी पार्टी प्रॅक्टिकली कितें करून दाखयता ताचें उदाहरण दिल्लीक आसा. म्हाका खबर आसा म्हजे सुद्दां कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबशे सायलंटली ओगेपणान बसलेले आसा. तेंचो एकूच निर्णय जाल्लो आसा की आम आदमी पार्टीक वोट दिवपाचो. लोकांची सुटका जावपाची गरज आसा. आमी कोणाचे गुलाम न्हू. अ मॅन इज बॉर्न फ्री, ही हॅज टू बी फ्री. ताजेर कसलोच प्रेशर आसूंक जायना कोणाचो. गेल्ल्या कितल्याशा वर्सांची वाटचाल पळयली जाल्यार आमच्या प्रत्येकाच्या बारीक मनशाच्या, सामान्य मनशाच्या, आम आदमीच्या लक्षांत हें येतलें की आयज म्हणल्यार जें चल्लां तें सारकें चलना. हय काय ना? सो जेन्ना आयज म्हणल्यार ज्या लोकांच्या हातीन आमी हें गोंय दिल्लें तांच्यांनी सारकें चलोवना जाल्यार हेज्या मुखार तें गोंय त्या लोकांच्या हातीन उरचें न्हू हेजी खबरदारी आमी घेवची पडटली.